मोगाळ भुरग्यांक बरो दीस मागता आनी आयच्या ह्या दोतोरनीच्या क्लासीक तुमकां सोमेस्तांक बरो स्वागत मागता. आयच्या दिसा आमी 6थो लेसन शिकतल्या. फाटले 3 लेसन्स तुमी बरें शिकल्यात आनी मुखले लेसनी बरें करून आयकून बरें क्रिस्तांव लिसांव जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां. भुरग्यांनो, तुमी हो व्हिडिओ आमच्या DCCच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनलाचेर तुमी पळोवन आसात. जर तर तुमी आनीक सबस्क्रायब जावना तर बेगीनच सबस्क्रायब करचें. तर ही क्लास आमी प्रारंभ करया. पयलें देवाचो आदार आनी कृपा जोडच्याक ल्हानशें कांतार आतां प्ले जाता तें आमी भक्तीपणान आयकोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भुरग्यांनो, आमचो 6थो लेसन आसा जेजूच्या कर्या फाटल्या उदारांचो गुर्तू. द ट्रू सायन ऑफ ए डिसायपल ऑफ जीजस. ह्या लेसनाचो संदेश पेल्याची सेवा करचें क्रिस्ती समुदायाचें मूळ. आनी ह्या लेसनांत जेजूचो उलो आमकां आसा आमी सेवा आपणावचे न्हय, बगार सेवा दिवचे व्यक्ती जावया. भुरग्यांनो, सेवा वा सर्वीस म्हणलो शब्द तुमी आयकला. सेवा म्हणटा आसतना आमच्या मतीक येवचें पयलें चिंताप कितेंच प्रतिफळ आमी पळयनासतना पयशांक न्हय आसता, बगार फुंक्याक आनी पेल्याच्या मोगान करचो वावर जावन आसा सेवा वा सर्वीस. पोरच्या एप्रील मेयांत लॉकडावनाच्या संदर्भार मंगलोर DCCच्या ICYM युवजनांनी एक विशेष सेवेचो वावर तांणी सुरू केल्लो आनी तो जावन आसा मिशन शेर अँड केर. तांणी कांय जेवण नासता भुकेवन मार्गा देगेर वस्ती करच्या लोकांक दिसपडतें 150 ते 200 पर्यंत म्हणजे 150 to 200 फूड किट तांणी दिसपडतें विविध जाग्यांनी वचून 50 दीस पर्यंत तांणी तें वांटलां. आनी हो जावन आसा तांच्या सेवेचो मनोभाव आनी त्या सेवेच्या मनोभावान तांणी तें वर्त्या उमेदीन केलां. सगळ्या संवसारांत सेवेक नांवाडलेली एक व्यक्ती आसा आनी तिचें नांव जावन आसा कोलकाताची मदर तेरेसा. तिणें सेवा दिवच्या विशयांत बूक बरोवंक नात, व्हड व्हड भाशणां तिणें खंयसरी दिवनात. तरी तिका तेदें व्हड एक बिरूद फावो जायचे तर तिणें केल्लें इतलेंच. ती कुद्दू जावन पिडेस्ता लागीं गेल्ली, दुर्बळ्यांक मेळ्ळी, गत आदार नातल्या मनशां लागीं वचून तिणें तांची सेवा केली. मदर तेरेसा म्हणटा, हांव समाज सेवाक न्हय, हांव एक क्रिस्तांव. म्हाका आदर्श जावन आसा आमचो सोमी जेजू क्रिस्त
आनी त्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या आदर्शान हे सकड सेवा हांव करूंक सोदतां. भुरग्यांनो, सेवेक आनी एक नांव आसा, क्रियाळ मोग. जेजून दिल्लो उपादेस तुमी एकामेकाचो मोग करा आनी तो उपादेस आमी कार्यान दाखोवचें जावन आसा सेवा. तर आतां ही सेवा विशयंत आमकां संपूर्ण समजचे तर आतां आमी देवाचें उतर वाचया. तुमचो पवित्र पुस्तक उक्तो करा. सान जुआंवचो वांजेल अध्याय 13 वोळ 1 ते 15. आतां आमी वाचया. पास्क परबे आदीं जेजू हो संवसार सांडून बापा सरशीं वेची आपली वेळ घडी लागीं पावली म्हूण जाणा आसलो. संवसारांत आसल्या आपल्यांचो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें सांजेचें जेवण चलतलें. जेजूक विश्वासघातान पाराधीन करी जाय म्हूण सैतानान सिमोन इस्करियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोलसू घट्ट केल्लें. बापान सर वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवातान येवन देवातय पाटी वेता म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून जेवणार तावन तो उठलो आनी आपलें वयलें उस्तूर काडून दवरून एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक वतून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदिल्ल्या तुवाल्यान तें पुसूंक लागलो. तो सिमोन पेद्रू सरशीं आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदींकच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोम्या, म्हजे पांय मात्र न्हय, म्हजे हात आनी म्हजें माथेय धुव. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार धुय जाय म्हूण गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात, पूण सकड नात. आपणा घतान पाराधीन करतलो कोण म्हूण तो जाणा आसलो. देखून तुमी सकड नितळ नात म्हूण ताणें म्हळें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपलें वयलें उस्तूर परत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मूं? विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोम्यान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुय जाय. हांवें तुमकां केल्ले बरी तुमी करच्याक हांव तुमकां एक देख दिल्या. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भुरग्यांनो, देवाचें उतर आमी आयकलें. तर आतां थोडो नियाळ आमी करचो तर. सेवा आनी मोग उतरांनी आमच्या उलोवंक सुलभ, पूण करण्यांनी तें दाखोवंक आनी पेल्याची सेवा करूंक बारीच कश्ट. जायते जण हांव सेवा करतां, हांव पेल्याचो मोग करतां म्हणून उतरांनी सांगतात, पूण ते खऱ्यान क्रियाळ जावन ते दाखोवन दिवंक बारीच कश्ट. सेवा करी जाय तर आमी पयलें सेवाक जावंक जाय. सेवाक जातल्यान आपणाकच खालतो करूंक जाय, कश्ट काडूंक जाय. जर कोणाक खालतो जावंक नाका तो सेवाक जावंक योग्य न्हय. आमच्या क्रिस्तांव धर्माचें प्रामुख एक ध्येय जावन आसा मोग आनी सेवा. कित्याक आमचो सोमी जेजू क्रिस्तान सर्वांचो मोग केलो, पातक्यांचोय मोग केलो आनी ताणें सेवा केली, पिडेस्तांची सेवा केली. आनी हांव सेवा आपणावंक न्हय, बागार हेरांची सेवा साकरी करूंक म्हूण आयलां म्हणटा जेजू माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 20 वोळ 20 आनी 8. जेजू एक मेस्त्री आनी सोमी. जेजू देवाचो पूत तरी दैवीक मुस्तायकी तो पयस दवरून मनशा सायबाचो एक तुवालो तो न्हेसता आनी आपल्या शिसांचे बागवून पांय धुता. आनी तितलें मात्र न्हय,
जेजू आमकांय तशेंच आमी पेल्याचो मोग करूंक आनी पेल्याचे पांय धुवंक आमकां त्या निमाण्या जेवणार जेजू आमकां उलो दिता. देखून जेजू जावन आसा आमचे जिणेंत सेवेचें एक आदर्श आनी आमी जेजूची देख घेवन आमी पेल्याची सेवा करूंक जाय. तर सेवा केल्ल्या वरवीं आमकां कितें मेळटा? जर तर आमी काम करूंक वेता आमकां पयशे मेळटात. जेजून तो सांगलां वावरेड्याक आपली माजुरी फावो. पूण जर एकलो मनीस सेवा करूंक वेता त्या सेवेक कितेंच मेळना. कित्याक आमी सेवा दिवची फुंक्याक. मादर तेरेजान केल्ले सेवेक सरकारान तिका भारत रत्न पुरस्कार दिलो. पूण जेजून सर्गार तिका सांतांच्या मेळींत तिका दवरलें आनी सर्गींच्या राजाचें इनाम तिका फावो केलें. सेवेक सांबाळ वा माजुरी ना, सॅलरी म्हणली ना, पूण देवाचे बेसांव खंडीत जावन सेवेक लाभता. जुआंवचो वांजेल आद्ये 12:20 आनी 16 आमकां सांगता, सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो. तर भुरग्यांनो, हो सगळो लेसन आमी पळयलो, देवाचें उतार आमी वाचलें. तो कसलो संदेश आमच्या जिविताक आमी काणूंक जाय. आमी हर एकल्यांनी सेवेच्या मनोभावांत जियोंक जाय. सेवेच्या मनोभावाची भुरगीं जावंक जाय. आमच्या जिवितांत जायतीं चिंतनां आसात, जायत्यो राटावळी आसात. ताचे मदें आमचे लागीं सेवेचें एक बरें मन आमी रुतां करूंक जाय. जेजू बरी आमी सर्वांचो मोग करूंक जाय. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत, आमच्या शेजार, आमच्या फिरगजेंत आमी हर एकल्यांचो मोग करूंक जाय. आनी सदांच आमी आमकां तांकता तितली आमी ल्हानशी सेवा दिवंक जाय. सदांच आमी क्रियाळ जावन आमी वर्त्या मनान, बऱ्या मनान आमी सेवा करूंक जाय. ती सेवा करच्याक आमी फुडें सरुया आनी त्याच जेजू बरी आमी एक बरो सेवक जावन उपरांत त्या सेवेक सर्गींचें राज इनाम जावन आमी जोडया. भुरग्यांनो, तर लेसन तुमकां समजलो. आतां तुमकां ह्या हप्त्याक एक्टिविटी आतां आमी पळोवया. पयल्यान तुमच्या पाठबुकान दिल्ल्या सर सवालांक तुमी जापी बरोवंक जाय. सेक्शन ए आनी सेक्शन बी. आनी दुसऱ्यान सेवेक लक्ती जाल्लीं पितुरां तुमी एकठांय करूंक जाय. जायतीं पितुरां आमकां मेळटात. सेवे पासून हेरांनी कुमो करची. जावंक पुरो लॉकडावना वेळार शेअर अँड केअर मिशनांत लोकांनी फूड किट दिल्ले वा कितेंच थंयसर वांटल्ले आमकां पिक्चरां मेळटात जाल्यार ती तुमी एका चार्ट पेपरार तुमी स्टीक करून एक ल्हानशें कॉलेज करचें. आनी तिसऱ्यान मादर तेरेजाची जिणी तुमी हर एकल्यांनी वाचूंक जाय. आनी ती जिणी वाचल्या मुखांतर तुमकां तुमच्या जिविताक सेवा कितें आनी सेवेचो मनोभाव तुमच्या जिवितांत उब जातालो. देखून मादर तेरेजाची जिणी तुमी वाचा आनी तिच्या जिणयेंत तिणें सेवे विशीं तिणें दिल्ल्या सेवे विशीं तुमच्या जिविताक कितें भोगता ते एक वैयक्तीक तुमचो अनुभव तुमी 20 वाक्यांनी बरोवचें. तर भुरग्यांनो, ही क्लास आतां आमी अखेर करया. ल्हानशें मागणें आतां आमी म्हणया. तुमचे हात जोडा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मोगाळा जेजू, तुका आमी अर्गां दिता. हो थोडो वेळ तुजे विशयी जाणा जावंक आमी प्रयत्न केले. तुवें तुज्या शिसांचे पांय धुले आनी आमकांय तूं धुवंक उलो दिताय. आमी सदांच उर्बेन पेल्याची सेवा करूंक, पेल्याचो मोग करूंक आमकां सदांच उर्बेन भर. आनी आमी सदांच पेल्याच्या मोगांत, पेल्याच्या सेवेक आमकांच आमी तयार करूंक जाय जाल्ली कृपा आमकां दी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशें आदीं तशें आतां आनी सदांच सर्वतां. आमेन.